सगळं लंडनाक असलेल्या गोंयकार भावांनो आनी भयण्यांनो, नवो तियात्र मायाचे 23 तारखेक लंडनाक येवचो आसा आनी हाचो बरोवणार आनी डायरेक्टर फ्रांसीस दिकारपाली आनी ह्या तियात्राचें नांव म्हजो फायदो तुजो कायदो. गोंयान हो तियात्र बरो लोकांनी मानून घेतलेलो आसा आनी आतां तो लंडनाक येवचो आसा. म्हणटूच सगळे गोंयकार भाव भयणांनी ह्या तियात्राक येवचे. ह्या तियात्राक गोंयांत हांव येता कॉमेडी करून तुमकां हांसूंक. हांव येता ह्या तियात्रान आणि हांव येना. हा तू आनी हांव मरे तू तुझे कितें ना ना सांगणार ना उगड असेल ना म्हाका तूंय हा आनी कॉमेडियन ब्रायनूय येता. म्हणजे मग बाबुड्यांचो आमीन सांगला त्या भाशेन तोय आसा हांवूय आसा. तेच परी कॉमेडियन लुईस बच्चन, तेच परी कॉमेडी क्वीन जेनेट आणि बाब आमचो ब्लॅडविनूय आसा. कॉमेडी डिफरंट आगळेच तरेची, कांय अशें बुरशीपणां ना, क्लीन कॉमेडी. आतां दुसरें म्हणल्यार हे तियात्राचे शो जातले हे परी. पूण एकूच स्विंडन तियात्र आसा ताची टिकेट्यो एडवान्स बुकींग करपाच्यो. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तशें बुकींग आसपाचें ना. थंयसर सीट नंबर सगळें आसतलें. हांव एकूच विनंती करता, येयात आनी पळयात. फ्रांसीस दिकारपाली पयलेच फावट आपलो पंगड घेवन लंडनच्या शारांत येतात. तियात्राचें नांव म्हजो फायदो तुजो कायदो. देव बरें.